देखून हे प्रोग्राम कंडक्ट जाता आसा ते कीर्तन तुम्ही श्लोक म्हणलेले भारी एक चांग रुपार इनॉग्रेट जाल्ला. धन्यवाद. तो हे भागवत पुराण कोंकणीचे फुल टीमाक कृतज्ञ आसा की तांणी हे सेव करचेक अवसर दिलेलो आसा. हांव कन्फेस करता की कसं क्वालिफिकेशन ना हे टॉपिका वयर उलोवच्या खातीर जाल्यार ही कसं की एक ऑपॉर्च्युनिटी दिले भितर एक किंचित रुपार सेव करचे लेखारी प्रयत्न करता आयचे प्रोग्राम खातीर. सो नेक्स्ट 45 मिनिट्स तुमकां पुराजनाचे कोण पार्टिसिपेट करता आसा तुमकां पुराजनाक दंडवत प्रणाम करून तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे सेशनांत मुखार सरता. तुमगे पुराजन भक्तजन कोण हे सेशन अटेंड करता आसा तुमकां पुराजना प्रणाम करून मुखार सरता आसा. सो आमी हे क्लासांत आयचे चतुश्लोकी भगवत गीताचे कंक्लुडिंग वर्स आमी एक ब्रीफली 8th 9th आणि 10th श्लोक रिकॅप करूया. सो आमकां ते सगळें एक ते थ्रेड मेळटलें म्हळ्यार हें कशी सगळें भगवत गीताचें मूल तत्व हें 4 श्लोकांत आसा. आणि अबाउट 45 मिनिट्स तर लास्ट कसं कॉमेंट्स फीडबॅक असल्यार स्टार्ट करू. सो देवाले आमी पुराजन कलकलीन प्रार्थना करूया की हे नेक्स्ट 45 मिनिट्स आमी देवाक एक प्रितीन सेव करता आसत हें सत्संगाच्या कार्यांत भाग घेवन देवान ते स्वीकार करून देवाला आशीर्वाद प्राप्त जावपा म्हूण देवाले मागणी करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. सो भगवत गीताचे आमकां कसं की एक ज्ञान प्राप्त जाता ते टायमलेस विजडम म्हणून येता म्हळ्यार अनादी काल दोकून फुडें आशिल्लें आतां आसा हें आमी हे भगवत गीतेचे ज्ञान प्राप्त केल्यार ते भक्तीन वाजिल्यार आमकां एक प्रकार ते म्हणटात पळय आमगेल्या जिवनांत आमगेलें कर्तव्य करता आसतना मुखार शिताना कसं कोरका कसं कोरचें नज तातूंत कसलेंय कन्फ्युजन आसलें तें दूर जाता. म्हळ्यार म्हणटात पळय ते एक इनर गायड जाता. आमगेले अंतरात्मा देखून आमकां कसं खंयच्या रुपार मुखार सुका म्हूण ते भगवत गीते ज्ञानान रायट डिसिजन घेवच्याक आमकां देव चलोवसून दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हे भगवत गीता वाचिता आसल्यार नियमीत रुपार आयकता आसल्यार आमकां कसं की एक रूच येता हें शास्त्र वाजोवचें आनी देवाल उडगासताचें निमित्त उत्पन्न जाता. हे भगवत गीता म्हळ्यार देवालयांची सांगिल्ल्यांच्यो हे पुरो श्लोक ताका ते देवालय आनी देवाल श्लोका खातीर आमगेली प्रिती वाडटा. आनी कसं की एक विंगड एक आध्यात्मीक जगताक आमकां एक म्हणटात पळय ताचे विशय कसं की एक कळटा देवाल प्रिती कसं न्हय आनी आनी एक म्हणटात पळय एक प्रकाराचो विश्वासूय येता की आमी फुडें मस्त चुकून पडलेली ती यात्रे चुकून पडता आसा ती जे भगवत गीता वाचिल्ल्यार आमकां त्या थंयकी देखून एक विश्वास येता म्हळ्यार खंडीत की देव आमकां सोडून घालना म्हणून आमी कशी आसल्यार तो एक व्हड विशय. आनी आमी डे टू डे कसं कसं कार्य करता आसा ती हें ज्ञान प्राप्त जाल्यार हें आमकां अंडरस्टँडींग प्राप्त जाल्यार तेन्ना आमी कसं करता ती त्या एक देवाल प्रिती खातीर आनी आमगेल्या उद्धारा खातीर करचें साध्य जाता कसं कसं करतात तेंच. सो कसलें की आमकां एक विश्वास येता की हे जिवनांत आमगेलें कसं चलता आसा ते देवाल तांचो हात आसा देवाल दयेन चलता म्हूण तो दृढ विश्वास जाता. कसलें की देवान भगवत गीते सांगचें आसा तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि. म्हळ्यार कसं कर्तव्य न्ही कसं कर्तव्य हें पुरा शास्त्र आनी कसं नियम कसं कोरता हें पुरा आमकां शास्त्रान सांगिल्लें आसा आनी तें पालन केल्यार आमगेले उद्धार जाता म्हूण देवान सांगचें आसा. आनी हे भगवत गीता अशी आसा की संजयान आयकतरी संजयाक इतली खुशी जाता सांगता लास्टारी की राजन संसृत्य संवादमिमम अद्भुतम केशव अर्जुन यो पुण्यम ऋषयामी च मुहुर्मुहु म्हूण म्हळ्यार
हे धृतराष्ट्र सांगता की हे उडगास करता करता संस्मृत्य संस्मृत्य हे संवाद कृष्णाला आणि अर्जुनाला अद्भुत संवाद हे ऐकता ऐकताची इतले म्हाका खुशी जाता असं म्हळ्यार क्षण क्षण म्हाका इतले खुशी जाता असं रिश्यामीच मुहुर्मुहू म्हणून इतली खुशी जाता म्हणे भगवद्गीता ऐकता येता म्हळ्यार रिपिटेडली अपास अपास म्हाका तें एक मना भितरीच एक आनंद जाता असे ऐकून ऐकून सांगू जायना म्हाका तशी त्या प्रकार संजय सांगता आणि आनीक तो मुखार सांगता तश्च तश्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामी च पुनः पुनः मागीर आनीक सांगता की हे आयकताना उडगास करताना म्हाका तें देवालें अद्भुत जावन रूपम अति अद्भुतम हरी ते हरिलें कृष्णालें रूप मागीर मनांत येता आणि कशी तें म्हळ्यार आनीके म्हाका आश्चर्य जाता विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामे आणि आनीके आनंद पावता हांव आनीके आनंद पावता म्हळ्यार संजय हलकसन की एक अनुभव आशिल्लो तोच अनुभव आमकां जावचे साध्य आसा भगवद्गीता वाजितान देवान हें भगवद्गीता ताजे खातीर उद्धारा खातीरच सांगिल्लें अर्जुनाले संजय माध्यमान आमी पुराजनान आयकूं का आणि आमगेले उद्धार जावका आणि आमकां संजय कशी एक अनुभव जाल्लो तशी आमकां पुराजना अनुभव जावका म्हूण तो एक देवाल मनांत आस म्हळ्यार खंडीत चतुश्लोकी भगवद्गीताचे टॉपिक हे रामानुजाचार्य स्वाम्यान श्री वैष्णव संप्रदायाचे सती तांणी हे आयडेंटिफाय केलें तांणी मस्त सकळ शास्त्र बरयलें आसा तांतूं विशेष जावन तांणी रामानुजाचार्यान हें सांगिल्लें आनी तांणी एक तांगेलें अनुवादान सांगिल्लें हें चतुश्लोकी भगवद्गीताचें की हातूंतलें भगवद्गीताचें पुरो मूल तत्व हें 4 श्लोकांत आसा म्हणून आणि आम्ही पळयत की भगवद्गीताचे आम्ही पॅटर्न पळयल्यार ते कशी मुखारसून वता आम्ही पळयल्यार कसं कृष्णान सांगतरी मागीर अर्जुनान प्रश्न निमगोवचे आसा मागीर ते मुखारसून वता पास जाल्यार हांतू हे 4 श्लोक एंड जाल्स येता 11 श्लोक आयचे श्लोका डिस्कशन एंड जाल्स येता अर्जुन कसं प्रश्न निमगिना देवाक देवान सांगीन तू समची म्हूण सांगता आणि तो देवा सांगता की सर्वमेतम ऋतम मन्ये यन्माम वेदसी केशव तू सांगील पुरा सत्य रे देवा तू सांगिल्लें आणि हांव ते स्वीकार करता म्हणून हे श्लोक जे तरी अर्जुनान अशें सांगचे आसा म्हळ्यार हांतू कळटा की हे 4 श्लोक विशेष आसा म्हणून कसले की हांतून कसं की एक विशेष मूल तत्व हांतू पळोवचें मेळटा आमकां आता ह्या 4 श्लोकांत आमी पळयल्यार सुरे 2 श्लोकांत देव सांगता की भक्त कसं करता ती म्हणून आणि तिन्ही चारी श्लोकाचे म्हणजे धांच्यानी 11 श्लोकांत देव कशी आदान प्रदान करता परस्पर जावन देव कशी रेसिप्रोकेट करता तें आमी पळयता सो एक प्रकार पळयल्यार 8 श्लोकांत देव सांगता की हा पुरा जी सोर्स स्रोत पुरा मेगेलांतू येता ती आणि ह्या भक्तांक कळटा म्हणून आणि भक्त जेन्ना कशी मेगेल भक्ती करता ती म्हणून 9 श्लोका सांगता आणि धांची श्लोकांत देव सांगता की कशी मेगेल हें भक्ती करून मेगेल भक्त बुद्धिमान जाता ती म्हणून आणि 11 श्लोकांत देव सांगता की कशी हांव तांकां ती बुद्धी प्रदान दिता ज्ञान दितात आणि भक्तीन तूं मुखारसून वचच्याकय धडा जावच्या खातीर सो त्या प्रकारारी आमी हें पळयत सो हे 4 श्लोकांत सगळे भगवद्गीताचे सगळे पुरा तत्व म्हणतात फिलॉसॉफी नॉलेज कंडेन्स करून घालेलें आसा हे 4 श्लोकांत ते पुरा तत्व आसा सो आमी हे 4 श्लोक आपास आपास म्हणया तुमी रिपीट करूं हांव सांगता वता अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्वित म्हळ्यार हातूंत पळयल्यार देव सांगता अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते अहम सर्वस्य प्रभो म्हळ्यार एव्हरीथिंग पुरा आणि तो अशी कसं एक्सेप्शन ना की देव सांगता पुरा मेगेलें हें 1 2 3 सोड बाकी पुरा मेगेलें न्हू कस्सने ना 1 2 कस्सने सोडना 100% पुरा देवाल्यांची अहम सर्वस्य प्रभो एव्हरीथिंग मीन्स एव्हरीथिंग विदाउट एनी एक्सेप्शन आणि तो अशी कसे ना की जगत खंय एक ब्रह्मांडात एक खंयच्या वस्त पुरो खंयच्या देवाल ताके देवाल कंट्रोल ना ताजेरी ना अहम सर्वस्य एव्हरीथिंग कस्सने एक्सेप्शन ना तांचो आणि इथे मत्वा भजनते मग कोण भारी एक हृदयपूर्वक मेगेल भजन करता मेगेल उडगास करता तांगेल पुरा तांगेल एक म्हणटा पळय जिवनाचे तांगेल एक ध्येय करता तो बुध तो ताका बुद्धिमान जाता मत परत परम ज्ञानी ताका कळटा की मेगेल्या की ना होड सत्य ना म्हणून आणि तो कशी पुरा तागेल मनान हृदयपूर्वक जावन पुरा अटेन्शन दिवन
भाव समन्वित ताके आशिल्ले हृदयाचे आत्माचे पुरा भावान तो करता म्हणून. सो देव इनडायरेक्टली ह्या श्लोकान तू सांगतास की बुद्धी वय म्हणतात पळय इतिमत्व भजन्ते माम बुध भाव म्हळ्यार इंटेलिजन्सान हेडानय हार्टानय दोन्ही इंटेलिजन्सानय हार्टानय दोन्ही म्हाका तो सरेंडर जाता देव सांगता. इतिमत्वा भजन्ते माम बुध भाव म्हळ्यार बुध इंटेलिजन्स यूज करता बुद्धी यूज करता आणि हृदयाचे भाव यूज करता भाव समन्वित बुध भाव समन्वित इंटेलिजन्स इमोशन्स दोन्ही तो म्हाका अर्पण करता. मागीर तांची श्लोकान तू नवा नेक्स्ट सो हे की टेक अवेज एक प्रकार म्हणून येता की देव हे 8 श्लोकान सांगता की देव अल्टिमेट कॉज म्हणून अहम सर्वस्य प्रभव. सो हे आनीक एक आमी एग्जाम्पल पळोवंक जाल्यार पळोवं येता की आतां आमी दूद गडकट हाडटा ती आंगडी दोकून हाडचे पुरो आनी आमकां कोणी डिलिव्हर करचे पुरो दुधा पॅकेट आतां आमी इश्लेकचे पुरो हो दूद खंय आंगडी दोकून आयिल्लें न्हय ताची आनीक मुखार गेल्यार ना ते दुधाची ती फॅक्टरी आसा ते रिफायन आमकां ते समत आनी बॉयल करून पॅश्चरायज करून दिता ती हा मात थंय दोकून आयिल्लें दूद न्हय आनी खंय की दोकून ते दूद ओट्टू करतात तांणी खंय खंय सानसान फार्म्स आसा ती सानसान ते कोण गायक पोसिता ती तांगेल्या दोकून ओट्टू करून हाडचें. तो गायन दूद दिल्लें ना गायल्या कशें दूद आयलें ती तण खाता ते तण खातरी तिगेले ते शरिरान तशिल्लें ते तिगेलें शरीर आशिल्लें तें दूद जावन तें आमकां मेळटा म्हणून तण खंय दोकून आयलें ते तण सुर्यान ते एक प्रभावा निमित्त ते भूमी दोकून तण येता म्हणून सांगिल्लें सूर्य खंय दोकून आयलो देवान. सो आमी अशी पळोवं येता की खंयचें अल्टिमेटली पळय अहम सर्वस्य प्रभू म्हळ्यार अल्टिमेटली देवाक कनेक्ट करूं येता म्हणून. आतां कोणाक चेक येयलें कुरियरारी पोस्टमॅनान जो कुरियर पर्सनान हाडून दिलें ताण दिलेलें चेक ते कोण कितें पेटयलां चेक ताण न्हय तो आमगेले जिवनान तूं मस्त सकट वस्तू आमी एक्सपिरियन्स करता ती डायरेक्टली देवान दिवची न्हय आमकां ते चेक कोण ते पोस्टमॅनान हाडून दिलें चेक पेटयलें कोण की विंगड आमकां मेळ्ळें हातान पोस्टमॅनाला देखून तशींची मस्त सकट आमकां लायफांत मेळटा आसा जाल्यार आमी ताका स्टडी केल्यार ताका मातशी गेल्यार आमी अंडरस्टँड करूं येता की पुरा आमकां इनडायरेक्टली देवा दोखून मेळटा म्हणून अहम सर्वस्य प्रभव पुरा कनेक्टेड आसा. सो खंयचें ऑरिजीन आमी ट्रेस करचे गेल्यार आमी पळोवं येता की ते देवाल दोखूनच म्हणून आनी ते आमी ऑनेस्टली म्हणटात पळय ते फॅक्ट एक्सेप्ट करता केन्ना तो भक्त आसा पळय हें मन आवरता की न्हय पुरा म्हाका देवाल दोखूनच डायरेक्टली मेळ आसना जाल्यार इनडायरेक्टली पुरा देवाल्या दोखून मेळचें तेन्ना खंडीत त्या भक्ताल मनांत येता आनी तो कसो म्हणटात पळय विदाउट एनी हेजिटेशन कांय संकोच नातिल्ले देवा शरण येवचें कांय एक म्हणटात पळय कांय प्रॉब्लेम जायना केन्ना हें अंडरस्टँडींग डेव्हलप जाता देवूची शेल्टर आश्रय म्हणून ताका खंडीत कळटा एकड तेकड पळोवंक म्हणना बहुशाखा जावका म्हणना व्यवसायात्मिका बुद्धी एक हे कुरुनंदन करेक्टली कळटा आमकां की कसने असल्यार तांगेले जिवनान जे ते देवाल कनेक्टेड आसची म्हूण तें आमकां एक प्रकारार विश्वास जाता. 9 अध्यायान तू 9 श्लोकान देव सांगता मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. सो मुगेले भक्ताले प्युअर डिवोटीज मुगेले कोण निर्मल जावन भक्त आसा ती तांणी पुरा जन तांणी म्हळ्यार म्हाका आश्रय म्हणून तांणी स्विकार केला म्हणून मत चित्त मत गत प्राण म्हणून. आतां आमी पळय खंय भायर गांवां गेल्यार न्ही खंय कोणी भोंवन येता ती जाल्यार एक पण घडकड येवन पावस येता पळय एक प्रकार आराम जाता खंय कितल्याय चांग जाग्यार आमी वेकेशन करूंक वचूं ती जाल्यार घडकड येतरी एक पंता एक रिलीफ मेळटा घडकड येवन पावली ती म्हणून कसले की ते आमी होम म्हणटात न्हू ताका होम आमगेलें घर तशें एक म्हणटात न्हू ती भावना आसा न्हू तशींची भक्ताल खातीर आतां आमगेले खातीर हें फिजिकल लेकार घर जेन्ना म्हळ्यार म्हणटात पळय रातची घर जेन्ना ते होम आमी आमगेलें घर म्हळ्यार जाल्यार मेंटल वे होम आसता आमी मस्त सकट विशयांत तूं आश्रय सोदिता ती दुडवांत तूं चांग नांव जावका विंगड वस्तून तूं आमी मेंटली आश्रय सोदिता ती की चड दुड्ड आसल्यार तें सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें तांत तूं आश्रय मेळटलो और चान कसन एक रिलेशनशिपांत आश्रय मेळटलो खंयच्यान तूं आश्रय मेळटलो जाल्यार हें भक्तान कसन सांगची म्हळ्यार देवान भक्त कसन करता ती देवाले मच्छित मतगत प्राण तांगेल मेंटल घर मेगेल आश्रय म्हणून विंगड खंयच्यान तो न्ही तांगेल ड्युटीन तूं कार्यान तूं विंगड ऑक्युपायड आसचें पुरो जाल्यार अल्टिमेटली तांणी मेगेल शरणान तूं येता ती मेंटली वय म्हणून कसलें की आमगेलें मेंटल मस्त सकट घर आसा ती तुडवाचें हाजें ताजें
जाल्यार अल्टिमेटली आमकां कळटा की रियल आश्रय आमकां देवा चरण कमलांतू आसता म्हणून त्यांची मच्चित मतगत प्राण. सो आमगेले इनर होम देव जाता म्हूण त्या प्रकार. सो आमगेले सगळे आमी एक पळयता भक्तीची प्रोसेस. आतां आमगेले मस्त सगळे इनर होम्स आसा ती मस्त सगळे आमी घरांत राबता ती मानसीक रुपार. फिजिकली आमी एका घर कडेन राबचें जाल्यार मानसीक रुपांत आमी विंगड विंगड घरांत राबता आसता ती. जाल्यार सगळे भक्तीची प्रोसेस यांची ही भक्तीची प्रोसेस जातरी देवाल चरण कमलाचे आमगेले इनर होम जाता. त्यांची एक व्हड विशय म्हणून कसली आमी हातूंत आध्यात्मीक वस्तूंत प्रगती करता वता ती तेन्ना आमकां विंगड विशय दोखून देवाले आनी तो आश्रय घेवचे ते मन विश्वासान जाता. मच्चित देखील मन मतगत प्राण म्हळ्यार पुरा एक प्राण शरीर आनी बोधयंत म्हळ्यार कसन उलयता. सो त्या प्रकारे देव दोन वस्तू जाता भक्ताच्या जिवनांत. तुष्यंती म्हळ्यार कशें की तांगेले आसता ऑलरेडी ताजेन तांणी सॅटिस्फायड जातात. तुष्यंती सॅटिस्फायड लायफ आउट. आनी दोन्ही खंयचे रमणती डिलायटेड म्हळ्यार मुखार सून आनीकय चांग जातलें मुखार सून आनीकय चांग जातलें हे भक्तींत असल्यारी म्हूण त्या तांगेल्यान तूं स्पिरीट आसता. सो दोन वस्तू जाता. तुष्यंती करंट सिच्युएशनान सॅटिस्फायड जाता ती आनी रमणती फ्युचरांत आनीकय चांग जातलें म्हूण त्या एंटिसिपेशनान तूं आनीकय खुशी जाता की हातूंत एक आमी कितली चांग पथार आसा ती हातूंत आनीकय बर जातलें आनीकय बर जातलें आमगेलें म्हूण तें एक्सपेक्टेशन मागीर बिल्ड जाता. देव सांगता. आनी कथयंत आनी बोधयंत म्हळ्यार उलोवचे देवाल विशय आनी बोध म्हळ्यार आतां हांव उलयता आसत कथयंत आयकता आसत पुराजन ते बोधयंत. सो कथयंत बोधयंत हे देवाल विशय आयकुचें देवाल विशय उलोवचें तांतूची तुष्यंती रमंतीचे म्हूण देव हे दोनी विशय सांगता. सो एक प्रकार पळयल्यार देव क्लियरली सांगता भक्ती करचे ना म्हणचे खातीर कसलें रिजन ना. एक एक पंत अशें म्हगेले दुड्ड ना और कशी करचें हांवें ना. देव सांगता न्हू भगवद्गीतेन तूं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ती उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मन. कांय नातल्यार येड ना आशिल्लें कसं थोडें दिल्यार पुरो तें भक्ती कोर येता. आसूं गेल्या तशी त्या प्रॉब्लेम न्ही जाल्यार तिके टायम आनी इंट्रस्ट ना म्हळ्यार तितले एक टायम येना आनी तितले इंट्रस्ट ना म्हूण ताका देव ताजे खातीर आन्सर दिता. नेहा भिकम नाशोस्ती प्रत्येवो वा विद्यते स्वल्पम अपि स्य धर्मस्य त्रायते मह्यतो भर. टाइम ना इंट्रस्ट ना थोडे करी स्वल्पस्य तुमगे परिस्थिती लेकर थोडे करया ती खुशेर करया ती खंडित मुखार सून येता म्हणून. सो कसने एक्सक्यूज चलना. देव पुरा हाजे खातीर देवान आन्सर दिलेले भगवद्गीतांत. आनी वैदी भक्ती म्हळ्यार आमी साधक स्लेवार करता ना चाव मागून घेता ती आनी त्या हगूर हगूरांत मुखार सिता वता वता कृष्णान इम्पॉर्टन्स आमगे लायफान तूं स्वाभाविक रुपार वाडता वता वाडता वता. ते आमी पुराजन अनुभव करता आसत आनी हे मुखार सुनूय ते करतलीं ती म्हूण पळय. मागीर धांचे श्लोकान देव सांगता तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयांति ते. म्हळ्यार कोण म्हाका सर्व केतन्याची मेकळे प्रितीन भजतां प्रीतीपूर्वकं तांणी करता ती तांणी खंडित ते म्हगेले येवन पावता ती म्हणून प्रभुपाद स्वामीन हे श्लोक मस्तपंता कोट करचे आशिल्लें. आनी हातूंत क्लियरली कळटा की कसं म्हणटात पळय भक्ती केल्यार देवाल्या खंडीत पावता ती म्हणून. देव सांगता कसले उण असल्यार हांव इंटेलिजन्स दिता म्हणून ददामी बुद्धियोगम तम हांव दिता रियल इंटेलिजन्स. कसन मेगेले येवचे मेगेल कीर्ती मेगेल महिमा तुम्ही मना वचतसून कसं बुद्धी जावका तें हांव दिता म्हणून. योग अनुकूल्यस्य म्हळ्यार कसन ते एक भक्ती योग करता आनी ती बुद्धी जावका आमकां प्रॅक्टीस करचें आमकां त्या भक्ती तूं पालन करचें आमकां मुखार सून वचचें देव सांगता की खंडीत दिता म्हणून की आमगेल्या एक सेल्फ अंडरस्टँडींग आसचें पुरो जाल्यार कसन तें अंडरस्टँडींग ना पडलें कसन मनावर न्ही ते देव सांगता की हांव ताचे पळोवन घेता तुमी कांय चिंता करका म्हूण ना म्हणून. खाली आमी गोत्त आशिल्ल्या विशयान तूं आमी आमगेलें मन लावका आनी मुखा वयलो पुरा देव आमकां दाखोवन दितलो म्हूण देव सांगता. कसले तुमी भजतां प्रीतीपूर्वकम केल्यार पुरो ददामी बुद्धियोगम तर कसलें ना तें हांव तुमकां दिता ताची कसलें हें करता म्हणून. ताका आमी हें भगवद्गीता आसत पुरा हे अशें श्लोका वयर आमी चिंतन केल्यार कसलें एक मिसकन्सेप्शन आसल्यार वता आनी मिसकन्सेप्शन म्हळ्यार कसलें एक संशय कसलें आसल्यार ते वता आनी आमकां एक विश्वास वाडून येता. कशी आमी कार ड्रायव्ह करतना रोड क्लियर आसल्यार वच्चे येता ट्राफिक आसल्यार वच्चे येता संशय म्हळ्यार ते मस्त सकाळ आड उड येवन ट्राफिक जाल्ल्या म्हणकेच. मात रोड क्लियर आसल्यार संशय नासल्यार आनीकय फास्ट वचेता आमी रोडार. तशींची
हें देव सांगता की कसले तुमकां प्रॉब्लेम्स क्लियर कांय भिवका म्हूण ना, तें अंडरस्टँडिंग हांव दिता, तुमगेलें काम तुमी करता वचाती, भजतां प्रितीपूर्वकम, ददामी बुद्धी योगम तम, तें हांव पळोवन घेता म्हूण देव सांगता. कशी 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 आमी आसूं का युक्तान सतत, कशी भजन करू का प्रीतीपूर्वक, आणि अल्टिमेट गोल कसं नाही कृष्ण. देव सांगता की माम उपयांती ते, हांव अल्टिमेट गोल हांवची म्हणून. सो त्या प्रकारे आमी पळयत की देव ते बुद्धी दिता. आणि केन्ना आमी वैष्णवाल संघांत गुरूला आश्रय घेता ती, तेन्ना स्पेशली संघांत मस्त पावर आसा. संघे शक्ती कलियुगे म्हणून, म्हळ्यार कलियुगान संघा शक्ती मस्त आसा. सो मस्त कड एग्जाम्पल्स आमी आसता ती खंय देवान ते आमी ते रामानुजाचार्याल ते ब्राह्मण आली स्टोरी आसा, कित्याक ते भगवद्गीता अंडरस्टँड जायनाशिल्ली, जाल्यार चैतन्य महाप्रभून तागेले वयर आशिर्वाद केल्लो की तुका कळना म्हणून. म्हळ्यार एक प्रकार क्वॉलिफिकेशन भक्तीन येवच्या खातीर खाली एक सिन्सियर आनी डेडिकेटेड आसल्यार की ना, म्हळ्यार म्हणटात पळय एक चांग रुपार मनान की हांव म्हाका मुखारसून वचूं का, आनी कसं एक एक्सपेक्टेशन आसूं का की न्हय खंयच्या रुपार एक देवाक थोडे एक सेव करचें, म्हाका एक भाग्य मेळ्ळ्यार हो एक व्हड विशय म्हणून असेल एक मनोभावन असल्यार खंडित मुखारसून वचचें येता. आणि 11 श्लोकारी आजचा नेक्स्ट एक 20-25 मिनिट्स आम्ही स्पेंड करूया की तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावोस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत. सो देव सांगता की आमचो एक व्हड विषय म्हळ्यार देव सांगता की हांव मेकेल एक स्पेशल मर्सी दिता म्हणून. एवानु अंक एवानु अंकंपार्थम, अनुकंपा अर्थम, अनुकंपार्थम स्पेशल मर्सी दिता म्हणून हांव तांगेले हृदयान कसं आणि ज्ञानदीपेन तांगेले कसं तें ज्ञान आसा तें पुरा दूर करता म्हणून देव सांगतात. सो एक प्रकार म्हणटा पळय देव सेकंड 10th श्लोकाचे अंत मुखार सुन आयल्या म्हणजे कशें देवान सांगिल्लें पळय बुद्धी दिता, तशी ह्या श्लोकान देव सांगता की कसलेंय अज्ञान असल्यार हांव तें काडटा म्हणून. कसलें की ज्ञान दिपेन म्हळ्यार काळोख वचून उजवाड येवचें. आतां आमकां अनुभव आसतले फक्त रात्री काळोख आसा, लायट ना, आनी आमकां खंय एक रुमा दुकान आनीक रुमा वचूं का अघोर चमकतलीं आमी. कसलें की कसलें आड्डलतलें की कसलें मध्य येतलें की म्हूण एक भंय आसता. त्यांची लायट घाल सिता आरामेर वतात. कसलें की कसलें भंय ना. तशींच काळोख असल्यार कशें आमकां भायली दृश्टीन कन्फ्युजन जाता, तशी ते अज्ञान काळोख आमच्या हृदया भितर असल्यार आमकां भितर वयल्यान कन्फ्युजन जाता. कशी भायली काळोख असल्यार आमकां आमकुच्या भंय करता न्हू, हांव कसलें आड्डळतलें की काही पांयां लागतलें की काळखांत. तशींच अज्ञानाचे काळोख आमच्या हृदया भितर बुद्धींत असल्यार आमकां मुखारसून वचच्या लायफांत जिके भंय करता आसता म्हणून सांगिल्लें आसा. जाल्यार देव सांगता की तुमी ह्या प्रोसेसाक भक्ती योगांत फॉलो केल्यार तुमकां संगत ना, कसलें अज्ञाना काळोख असल्यार तें तुमी भक्ती भजतां प्रितीपूर्वक करयाती, हांव तें उजवाड हाडटा तुमगेल्या जिवनांत म्हणून. सो एक प्रकार देव सांगता म्हणून सांगिल्लें. एक प्रभुपाद स्वाम्याने सांगचें आशिल्लें की एक एक पंथ भक्तीचे पळयल्यार प्रोसेस पळयल्यार ते एक एक जण कॉमेंट करता आशिल्ले. प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें की भक्ती म्हळ्यार तें बुद्धी कोणाची की उणी आसा पळय, कोण तें बुद्धी मस्त आसतना व्हड तें शास्त्र वेदांत आनी वाजितात, कोणा हें पुरो जायना तसले जनान भक्ती करचें म्हणून तशें एक एक पंथ इंप्रेशन आसता म्हूण प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें. जाल्यार देव हे 4 श्लोकांत क्लियरली डेमॉन्स्ट्रेट करता की देव पर्सनली अशें देवान कोणालें एक्सेप्शन करनी. कोण कोण भजतां पूर्वकम, कसने तांगेले बॅकग्राऊंड चेक ना तू, स्त्री की पुरुष की होड की सान की खंयची जाती कसने ना, कोण भजतां प्रीतीपूर्वकम तांगेले खातीर देव म्हणटात पळय ज्ञान दीपेन भास्वत. देव अनकंडिशनली सांगता आसा पुरा जना खातीर. सो एक प्रकार पळयत की 8 श्लोकांत देवान सांगचें आसा भक्ती करयाती म्हणून, इति मत्वा भजन्ते माम. आणि धांचे आनी 11 श्लोकांत देव सांगता की ह्या भक्ती केल्यार तुमकां त्या भक्तींत मुखारसून वचच्या खातीर आध्यात्मीक जिवनाक कसं ज्ञान जावका पळय तें हांव दिता म्हणून. सो फर्स्ट कसं येता भजतां पूर्वकम, सेकंड कसं येता ददामी बुद्धी योगम तम. सो हे कनेक्टेड आसा. सो आमगेल्या लायफाचे पर्पज कृष्णा, प्रोसेसय कृष्णान सांगला आणि सोर्स त्या प्रोसेसाचे कृष्णूची. सो तिन्नीची देवान दाखोवन दिलेलें आसा की मेगेल खातीर उपयांती ते मेगेल खातीर करता प्रोसेस कसं ना कृष्णाची, देवाल नामस्मरण करचें, भक्ती करचें, देवाल नामस्मरण करचें. आणि ह्या पुरा कोण दितले आमकां बुद्धी करच्याक
देव सांगता ते हांवाची म्हूण ददामी बुद्धी योगम. सो देवान क्लियरली हें सांगिल्लें आसा की पुरा स्टेजान हांव इनवॉल्ड आसा म्हूण. सो हें पळयल्यार हातूंत देवान सांगचें आसा, ह्या श्लोकांत एक विशेश देवान सांगचें आसा अनुकंपार्थम म्हणून, म्हळ्यार की हांव स्पेशल मर्सी दिता म्हणून. आता हो विशय ह्या श्लोकांतू न्ही, आमी शास्त्रांतू मस्त कडेन पळयत एक 3-4 की हें ज्ञानदीपेन आनी अनुकंपार्थम म्हणटात पळय, देव शास्त्रांत पुरा कडेन हें सांगता आसता म्हणून. सुत गोस्वामीन वय शुकमुनीन भागवतम सांगचें आशिल्लें पळय, तांतू तांणी तें एका स्कंदांतू अशी सांगता ती की यह स्वा यह स्वानुभावम अखिल श्रुती सरामेकम आध्यात्म दीपम. ह्यांची ज्ञानदीपेन म्हळ्यार हांतू आध्यात्म दीपम येता ह्या श्लोकांत. अतिथि शतम तमोंधम संसारीणाम करुणायः पुराण गुह्यम तम व्याससूनम उपयामी गुरु मुनीनाम म्हणून. म्हळ्यार हांतूय पळयता की सुत गोस्वामी सुखमुनी खातीर सांगता की हांतू एक तर अध्यात्म दीपम, ह्या 11 श्लोकांत कशें आशिल्लें पळय, ज्ञान दिपेन म्हणून तशी अध्यात्म दीपम, आनी कशी करुणा आसा पळय तशी हांतू कशें सांगता संसारीणाम करुणाया म्हणून. म्हळ्यार संसारीणाम म्हळ्यार आमगेले तसे जन कोण हे संवसारांत राखता ती, ताजे खातीर करुणया म्हणून. ताजे खातीर देवान शुकमुनी तुका पेटयलेलो आसा आमगेले खातीर करुणा दाखोवन, हें देवाल भक्ती आमकां कळची खातीर म्हूण भागवत मान. सो हें पळयता, हें कॉमन पॉयंट आमी शास्त्रांत वापास वापास पळयता म्हणून. तशींची एक तशींच आमी 11चे स्कंदान थंय पळयल्यार नवयोगेंद्रान अशींच एक आश्वासन म्हणटा विश्वासू निमी महाराजा सांगचे आसा. तांणी सांगचे आसा यानस्थया नरो राजन न प्रमाद्यते करचित धावान निमिल्य वा नेत्रेन न सकलेन न पतेद ह्या म्हणून. म्हळ्यार हांतू नवयोगेंद्र निमी महाराजा सांगता ती की कोण हें एक्सेप्ट केलां आसा पळय, आस्थाय म्हळ्यार विश्वासान भक्तीन तूं मुखारसून आयली पळय, तांगेल खातीर कसं न्हय प्रमाद येत म्हळ्यार तांणी खंयच्यान तूं चुकून पडना ती. इतलें तें एक्झाम्पल दृश्टांत दिता की दोळे बंद करून धांवल्यार वय पडनात काय. म्हळ्यार निमिल्य म्हळ्यार दोळे बंद करून, निमिल्य वा नेत्रे दोळे बंद करून धांवल्यार न सकलेत न पतेत, ट्रिप्प जावन पडनात काय, आड्डोळून पडनात काय ह्या पथांत. म्हळ्यार इतलो म्हणटा तूं विश्वास दवरी म्हूण हें कसं म्हणटा ती नवयोगेंद्र निमी महाराजा सांगचे भक्ती पथांत. ह्यांची देवान हें चतुश्लोकी भगवद्गीता सांग की हें प्रोसेस एक्सेप्ट करी, कसं जावका तें मुखारसून तें कळटलें म्हूण, कांय भिवका म्हूण ना म्हूण, दोळ बंद करून धांव हाजेरी म्हूण नवयोगेंद्र निमी महाराजा सांगतात. सो त्या प्रकारार पळयत. आनी देवान कृष्णाने नवा अध्यायांत ह्यांचे विशय सांगचे आसा की प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम म्हणून. म्हळ्यार प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्वीस अशी आसा भारी एक सुसुखम कर्तुम अव्ययम ताका देवान सांगचे आसा. आनी भगवद्गीता श्री प्रभुपाद स्वामीने सांगचे आशिल्लें की हें भक्तीची प्रोसेस भारी एक सुसुखम कर्तव्य म्हळ्यार भारी हॅपीची म्हूण. कसं की हातूंत मेनली कसन करचें आसा, आतां आमी कसन करतात त्यांची श्रवणम कीर्तनम विष्णो म्हळ्यार देवाल विशय आयकुचें, देवाल महिमा आयकुचें आनी सत्संगांतू देवाल विशय मनावरचें आयकता रावचें. आनी हें पुरो नॉलेज कोण आचार्य जनान आमकां दिलेलें आसा गुरुवर्यान, ताका आमी आयकता बशें तितलेंच म्हूण. प्रभुपाद स्वामीन सांगलें खाली बैसून आयकू का म्हूण, सांचेरडुवान वय करूं येता म्हूण हें प्रोसेस प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें. सो एक प्रकारान आमी पळया ती एक विंगड विंगड शास्त्रांत कृष्ण भगवद्गीतेंतूची आपास आपास गोंयाचे विशय सांगता ती कांय भिवू नाका ती, तुमकां कसन कसन जावका तें हांव खंडीत दितलो म्हूण. कोण म्हगेली शरण घेता ती तांकां मुखारसून हाडताची म्हूण. सो हें धांचें आनी 11चे श्लोकांत आमी पळयत की देव एक प्रकार सांगता की कसन एक शास्त्राचें वेदीक नॉलेजाचें कसन मास्टरी नासल्यार वय हांव तें पळोवन घेता म्हूण. अशी न्ही की ते पुरा एक एक वेदांत सूत्र मना घेवका, एक एक पुराण आमी वाचूका, एक एक ते अक्षर संस्कृताचे आमकां पळका, त्यातनं मात आमकां कसं होप आसना, जे आमकां होप ना देव तशें सांगना. प्रोसेस एक्सेप्ट करया ती सिन्सियरली मुखार ती कसं ना तुमकां अंडरस्टँडिंग ना तें हांव दितलो म्हणून. प्रकाशानंद सरस्वतीन त्या वारणासीन थंय चैतन्य महाप्रभून तें कीर्तन करता करता संकीर्तनान वारणासीन ते 100 कटल्यान लोक जम जाले. त्या प्रकाशानंद सरस्वती त्या टायमाचे व्हड संन्यासी तांणी सांगलें की
अशी हे सेंटिमेंटल जावन भक्ती करचे हाजेन काय उद्धार जावचे ना वेदांतांनी करका म्हणून तें चैतन्य महाप्रभूनी जावन तांगेल टायमाच तांगेल्या म्हणजे कोणी स्कॉलर ना तशिली जाल्यार तांणी नम्रपूर्वक प्रकाशानंद सरस्वतीक सांगले की मेगेल गुरून सांगला की तुका हे पुरा वेदांत शास्त्र नी मन आवचना तू देवा नामस्मरण घे तांतू तुगेलो उद्धार जातले म्हणून तेन्नाची चैतन्य महाप्रभून त्या प्रकाशानंद सरस्वतीक ते श्लोक सांगचे आसा पुराणाचे हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव गतिरन्यता हे चैतन्य महाप्रभून प्रकाशानंद सरस्वती संन्यासीक सांगचे की मेगेल गुरून सांगला की तू नामस्मरण घे बाकी तुका वेदांत मन येना प्रकाशानंद सरस्वती गोतच चैतन्य महाप्रभू बॅकग्राऊंड आणि तांगेल संवादानंतर कशी अ, अ, तांणी पुरा देवाले शरण घेता ती आणि ते श्रीमद भागवतान सांगेल त्या भागवत धर्म तांणी प्रकाशानंद सरस्वती तांगेल शिष्यांक सांगता ती की ह्यांची श्रेष्ठ सो स्कॉलरली नातल्यार वय ताका सांग तें ज्ञान जावं पडता येता हें सांगची न्ही की आमगेल सायडा कोण एफर्ट घालूनच एक एक पंथा सहजिया जावं अपसंप्रदाय जावं म्हणटात पण एक एक पंथा तांणी अशी सांगून एडवांटेज घेवचे पुरो की देवान सांगला कसं शास्त्र न्ही वाजूका म्हूण ना सेंटिमेंटल जावन म्हूण तशी न्ही खंडिताची आमकां जलतीतले आमगेले प्रयास करता जाल्यारच आमची काही चड उणें आमकां मना वचचें न्ही तसल परिस्थितींत देव सांगता की ना कांय प्रॉब्लेम ना हांव घेता म्हणून जाल्यार कितले की सकट दृश्टांत आसा पुराण परंपरेंत मध्वाचार्य परंपरेंत कनकदास आशिल्ले तांणी काय श्रेष्ठ संस्कृत सानपणा देखून संस्कृत शिकिल्ले ब्राह्मण न्हय तांणी जाल्यार व्यासराय स्वाम्याला आशिर्वादान तांणी सांगिल्लें तें भजन कितलें आसा देवान वय तांकां दर्शन दिलेलें आसा आणि तांगेल भजन आनीकय म्हणटात आमी 500 वर्ष जातरी एक एक शास्त्राचे तत्व ते कनकदासाल भजनांत आसा म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार कसं एक स्कॉलरलीनेस जावका म्हूण ना ते स्वाम्याले गुरुल आशिर्वादू आनी भक्तीपूर्वक केल्यार कसं तें ना आशिल्लें तें दिता कनकदास सान आसतना काही उपनिषद आणि संस्कृताचे एक्सपर्ट नाशिल्लें जाल्यार तांगेल भजनांतू पुरा ते उपनिषद शास्त्र वेदांत ताचे पुरा एक तत्व आसा म्हूण सांगता चैतन्य भागवतांत तो एक श्लोक येता मूर्खो वदति विष्णया धीरो वदति विष्णवे उभयस्तो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन म्हणून की मूर्ख जन असच्या पुरो तांकां ते विष्णू प्रोनाउन्स करू जेन्ना विष्णये म्हणचे पुरो ती आणि कोण संस्कृतांत एकदम स्कॉलरली आसा ती तांणी पुरो शिक्षण केलां तांणी विष्णवे म्हणटली रायट प्रोनाउन्सिएशन करतली म्हणून जाल्यार उभयस्तू समम पुण्यम देवाल खातीर तो भाव पळयता म्हणून भावग्राही जनार्दन म्हणून तो प्रोनाउन्सिएशन पळयना म्हणून ताका एक एक पंत आमी नॉर्मली कसं नाशा पुरो भगवद्गीता हें ते करतना वाजिताना स्पेशली कोणाले येद्र रेसिटेशन आनी करतना आमकां हेजिटेशन येवचें पुरो की आमगेलें प्रोनाउन्सिएशन समना आनी कसं प्रोनाउन्सिएशन समनातल्यार जन कसं लेखतली ताबा नाका बा हांव सांगना तशी ना देवान सांगचें आसा क्लियरली की त्या भाव मेन इम्पॉर्टंट म्हणून आमी एक सेवा रुपार आमी कितलेंय कसं शास्त्र वाजिता ती प्रयत्न करता ती त्या भावन देवाल खातीर इम्पॉर्टंट प्रोनाउन्सिएशन कशी येतलें प्रॅक्टिसान जाल्यार तें इम्पॉर्टंट न्ही कसं ताका एक सेवा भावान करचें तो एक व्हड विशय म्हणून जनार्दन ते भाव पळयता म्हणून सांगिल्लें आसा तशींची वरा पुराणांतूय वरा देवान भूदेवी सांगचे आसा वातादी दोषेन मदभक्तो मा नच स्मरे अहम स्मरामी मदभक्त नायम परम गती म्हणून आता लास्ट सिच्युएशनार येताना कसं कोणी कष्ट असल्यार वय देव सांगता की वाता ती दोशेन म्हळ्यार मेगेलें नांव काडूं जायच ना कसले परिस्थितीन देव सांगता की अहम स्मरामी हांव मेगेल भक्तान मेगेल उडगास करच तशें हांव पळयता म्हूण सांगता देव सो विंगड विंगड रुपारी देवान विंगड विंगड शास्त्राची ह्यांच पॉयंट सांगिल्ले आसा आमी भागवतमांतूय पळयता की ब्राह्मण पत्नीन ते काणी आसा की यज्ञ ब्राह्मण आशिल्ली ती तांणी पुराजन तें यज्ञ करून बशिल्लीं तेन्ना कृष्णान तागेलें गोप बालका पेटोवचें की वचून म्हाका भूक लागल्या प्रसाद घेवन यो म्हणून तेन्ना तांणी दिना ती तांणी आपास येताना कृष्ण तांकां सांगता तागेले गोप बालकाक दी मेळ्ळी मे तांगेल ब्राह्मण पत्नीला वचून निमगे तांणी दितली ती म्हणून तांकां केन्ना कळटा की कृष्णा खातीर म्हणून तांणी दिता ती म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आमी पळयता की भक्तीन तूं देव दाखोवन दिता की भक्तीन मुखार वचच्या खातीर म्हणटात पळय एक्सपर्ट वैदिक नॉलेज असू का म्हूण ना म्हूण देव सांगतून दिता आमगेल प्रयास करता ते करूकाची त्या ब्राह्मण पत्नी ते निर्मल जावन आशिल्ली प्रीत आशिल्ली तांकां ती तांगेल बामणाक कसन आशिर्वाद मेळ्ळी ते तांकां मेळ्ळो कसले की तांणी निर्मल भावनेन तें पळयलें म्हूण सांगिल्लें आसा
तशी कुलशेखर रायान तो एक होड आळ्वार ऑलमोस्ट 800 AD तांणी त्या मुकुंदमाला स्तोत्र म्हणून बरयलेलें आसा. तांतूय तांणी तसली भावन सांगचे आसा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वय मे विशतु मनसा राजहंस प्राण प्रयाण समये कल्प कफ वात पित्त कंठो वरोदन विधौ स्मरणव कुतोस्ते म्हणून की देवा आता लास्ट मिनिटार केन्ना कफ वात पित्त आनी पुरा जावन आनी कसं नाही आमगे मेंटल स्टेट कसं नासतलें शरीरा स्टेट कसं नासतलें खंय तुगे उडगास येतलो आता समजताना देवा तुगे उडगास करून मेगेल्या वरी म्हूण सांगलें प्रभुपाद स्वामीले फेवरेट श्लोक आशिल्ले मस्त टायम तांणी हें कोट करता आशिल्लें मुकुंदमाला स्तोत्राचे. सो तशींच आमी पळयल्यार रामानुजाचार्य स्वाम्यान हे कोणे चतुश्लोका भगवद्गीता वयर अनुवाद दिलेले तांणी सांगिल्लें की एक 3 चरम श्लोक म्हणून 3 इम्पॉर्टंट श्लोक म्हणून रामानुजाचार्य स्वाम्यान सांगिल्लें आशिल्लें. ते 3 इम्पॉर्टंट श्लोक म्हळ्यार अशें आशिल्लें की एक तर भगवद्गीतेत तांणी सांगिल्लें सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज तें एक आशिल्लें अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामी मा शुच हो हे 3 इम्पॉर्टंट श्लोक म्हणून रामानुजाचार्य स्वामीन सांगिल्लें. दोन्हीच त्यांनी रामायणात देखून सांगितले सक्रदेव प्रपन्नो यस तव स्मृतीच याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामी एतद वृतम मम. हे रामान विभीषणा सांगचे आसा की मेगेल शरण कोण येता ताका केन्नाय सोण घालना म्हूण सक्रदेव प्रपन्नो तव स्मृती या च याचते म्हूण तशी हे रामान विभीषणा सांगचे. आणि तिन्ही श्लोक रामानुजाचार्य स्वाम्यान सांगिल्ले चरम श्लोक इम्पॉर्टंट श्लोक म्हळ्यार वरा देवान भूदेवी सांगचे की स्थिते मनसी सुवस्थे शरीरे सती यो नरः धातु साम्य स्थिते स्मृत विश्वरूपम च मामजम ततस्तम मृत्यमानानं तु काष्ठ पाशनं सन्निभम अहम स्मरामी मद्भक्तम नायम परमम गतिम म्हणून म्हळ्यार हे वरा देवान हे सांगचे आसा की 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 भूदेवीक सांगचे आसा की केतना स्थिते मनसी ह्या श्लोकांत अशें हे दोन्ही स्थिते मनसी सुवस्थे शरीरे म्हळ्यार केतना मन समस शरीर समस तेन्ना तुम्ही भक्ती केल्यार मुखार सुनू केतना कसने कष्ट येवच्या पुरो पाषाणम सन्निभम म्हळ्यार प्रायज तरी कसने कष्ट येवच्या पुरो आणि त्या समजतान करया ती म्हणून सांगता देव इनडायरेक्टली की स्थिते मनसी सुवस्थे शरीर मन शरीर घट्ट असताना मेगेल जात तितले मेगेल साव करया ती मेगेल हे करया ती धातु साम्य स्थिते म्हळ्यार केन्ना कष्ट आसतलें तेन्ना तुमी कसने मन आवरको म्हणा अहम स्मरामी मद्भक्तम नाईम परमम गतीम हांव मेगेल भक्ताले मनांत येवन तांणी मेगेल उडगास कोर्स तशी हांव करता कांय भिवका म्हूण ना म्हणून वरा देव भूदेवीक सांगता हे 3 श्लोक चरम श्लोक म्हणून सांगिल्ले आसा. तशी ब्रह्मसिद्ध ब्रह्म हे सो ते 3 चरम श्लोक आमी पळय येता की एक सुरेचे अर्जुनान कृष्णा सांगिल्लें दोन्हीचे रामान विभीषणा सांगिल्लें आनी तिन्हीच आमी पळय येता की वरा देवान भूदेवी सांगिल्लें. सो तिन्ही श्लोकांत देवान सांगिल्लें आसा. तशींच आमी ब्रह्मसंहितांत ब्रह्मदेवान सांगचे आसा की प्रेमांजनित प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयशी विलोकयन्ति यम स्वाम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहाम भजामि. सो ते कोणाल भक्त आसा ती तांगेलें भक्तां हृदयांत हांव केदनें आसा म्हूण देव सांगता. कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार यहाँ कृष्ण तहा नाही माया रतिकार म्हूण देवान चैतन्य महाप्रभू सांगचे आसा की खंय आमकां हे चतुश्लोकी भगवद्गीता तत्व कळटा खंयच्या रुपारी आमी खंयच्या रुपारी भिवका म्हूण ना. रामानुजाचार्य स्वामी हे चतुश्लोकी भगवद्गीताचे फलश्रुतीन तुवें सांगता ती की हे 4 श्लोक आसा हे भगवद्गीताचे आमी पळयलेले तांतू फलश्रुतीन रामानुज स्वामी सांगतात कोण हे 4 श्लोक हाचे पारायण करता तांगेले पुरा कसने कष्ट असल्यार वचून तांगेलें जीवन शुभ आनी मंगलकारी जावं तशी म्हण फलश्रुती सांगता ती. आनीक वस्तू तांणी सांगता ती की हे 4 श्लोकाचे पारायण करून मना वयल्यार कृष्णा विशयी कळटलें आनी कृष्ण ते परस्पर जावन आमकां ते शरणागती भाव आमगेलो वाडून येतलो म्हूण आनी हे शरणागतीचे भाव आमगेल्या मनांत आयिल्ले निमित्त आमकां देवाल एक आश्रय मेळटलें देवाल दय मेळटली
आणि कसाने एक प्रकार अशुभ जायन आमगे जीवनांतू आणि एक मन शांती मिळता म्हण फलश्रुतींतू रामानुजाचार्य स्वामी सांगतात त्या चतुश्लोकीचे. आणि अर्जुनू कशी हे चतुश्लोकी भगवद्गीता सांगता री कशी स्वीकार करता हे चतुश्लोकी भगवद्गीता हे 11 श्लोक जलसिता अर्जुन कुडले कसन सांगता. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वां ऋषये सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे. म्हणजे अर्जुनाला रिॲक्शन पुढे येतं मी चतुर्श्लोकी भगवद्गीता की अर्जुन सांगता परम ब्रह्म परम धाम. म्हणजे ब्रह्म कशी असच्या पुरो जाल्यार तू परम ब्रह्म कशी सिटीजन्स असच्या पुरो इंडियन सिटीजन अशा पुरो प्राईम मिनिस्टर मोदी वे इंडियन सिटीजन जाल्यार दोन्ही एक नाही. आम्ही नॉर्मल सिटीजन ना तो प्राईम मिनिस्टर तशी आम्ही पुरा ब्रह्म अशा पुरो. अर्जुन सांगता की तू परम ब्रह्म रे देवा म्हणून हे श्लोक ऐकून परम ब्रह्म परम धाम. आणि आणि आमगेल खातीर आमगेल हृदया खातीर पुरा कशी केन्ना एक शांत मेळची म्हणटात पळय तुंची परम ब्रह्म परम धाम तुंची आमगेल खातीर धामची म्हूण पवित्रम परमम. आणि देवान सांगचे आसलो जन्म कर्मचे मे दिव्य म्हूण कोणे आमगेल आयकता तें तांगेल उद्धार जातले खंडितशी म्हूण. सो आणि एक प्रकार अर्जुन ह्या वेळी सांगता की मुखारसून कोणी लेक्चर नज की आम्ही दोग जण फ्रेंड्स आशिल्ली म्हणजे साखर आसान तशी न्हू कृष्ण ताका एकल्या एकल्या होगळसून घेतात म्हणतात पळय फ्रेंड्सां मध्ये वैरा तू भारी होडू म्हळ्यार अशी कोणी लेक्चर नज की अर्जुन कृष्णाल फ्रेंड न्हू ताणें सांगचे न्हू परम ब्रह्म परम धाम एक फ्रेंडान आनीक फ्रेंडा सांगल्यार कसो होड विषय ताका अर्जुन हांतूय सांगता हे हांव सांगचे न्ही म्हण आहुस्वाम ऋषये सर्वे देव ऋषी नारद स्तुता. हांव कसं सांगिल्लें पळय परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम हे हांव सांगचे न्ही हे देव ऋषी नारद स्तुता अशी तो देवलो व्यास पुरा जन होडोड ऋषी गणान ह्यांचे विषय सांगिल्लेस कृष्णा आणि हांव तुगेले कारण आज ऐकून घेतला म्हणून त्या मागीर डाऊट अर्जुन क्लियर करता म्हणून. सो हें एक संक्षिप्त रुपार आमी पळयत हे 4 श्लोकाचे आनी ह्या 80 श्लोकाचे मिनींग. सो हांव नेक्स्ट एक 2 मिनिट्सा खातीर रिकॅप करता की आमी खंयचे पॉयंट्सार आमी पळयलेले क्विकली मागीर ताजे नंतर कसं कोणा कसं कॉमेंट्स असले करूत. सो आमी सेशन स्टार्ट करतना आमी फर्स्ट पॉयंट कसं पळयलें म्हळ्यार की भगवद्गीता अशी आसा की आमकां एक टायमलेस विजडम आसा म्हणून कसने एक पॉयंट आरी खंयच्या लायफान तूं आमकां कसनय कन्फ्युजन असल्यारी भगवद्गीता शरण घेतल्यारी आमकां तातूंत मुखारसून वचची वाट मेळटली. तशींच भगवद्गीतेन तू सांगिल्लें आसा की देवान की कसं तस्मत् शास्त्र प्रमाण म्हणून कार्य अवस्थितो म्हणून कशी कसने कसं कार्य कसं अकार्य कर्तव्य न्ही कसं तें आमकां क्लियरली कळटा म्हणून. तशींच मुखार आमी ते हांवें पळयलें की संजय कशी भगवद्गीता आयकून कसं एक आनंद जाता हे भगवद्गीतेचे संवाद आयकून म्हणून संस्मृत्यम संस्मृत्य म्हणून सांगता म्हणून तो ऋष्यामी च मुहुर्मुहुर आणि आपास सांगता की पुन्हा पुन्हा म्हणून की हे तुगेले देवा तुगेले म्हणतात पळय आयकून आयकून रूपम अद्भुतम हरे हे तुगेले देवाल तागेले देवाल उतर आणि देवाल रूप उडगास कोण कोण संजयाक ऋष्यामीच पुन्हा पुन्हा ताका खुशी जाता. मागीर आमी पळयलें की हें चतुश्लोकी भगवद्गीता रामानुजाचार्यान सांगिल्लें की तांणी हें मूल तत्व आमकां एक आसा म्हणून. आणि आमी पळयलें की तातूंत तांणी सुरे 2 श्लोकांत आमकां कळटा की भक्त कसं करता ती म्हणून. आणि म्हळ्यार 8 आनी 9 आणि धांच्या 11 श्लोकांत देव कशी आदान प्रदान करता रेसिप्रोकेट करता म्हणून तें आमी पळयलें. म्हळ्यार एक प्रकार 8-9 श्लोकांत भक्त कशी भक्ती करता ती आणि ते कशी तांणी भक्तींत मुखारसून वता ती आणि देवान कशी बुद्धी दिवचें आणि तांकां बुद्धी दिवच तें कशी करता देव तें तांच्यांनी 11 श्लोकांत आमी पळयत. आमी त्या 8 श्लोकाचे मेन टेक अवे पळयलें की 100% की देव सर्वस्व आसा म्हणून तातूंत कांय डाऊट ना म्हणून ते 8 श्लोकांत आमी पळयलें खंयचें हाचें ऑरिजीन देवूची म्हणून विंगड कसं कन्फ्युजन जावका म्हूण ना बहुशाखा नाका व्यवसात्मिका बुद्धी जावका म्हणून. आणि मागीर आमी पळयलें की देव अल्टिमेट आश्रयाची आमगे खातीर पुरा हाजे खातीर तशी मागीर आमी 9 श्लोकाचे हांतू हें पळयलें मतगत मतप्राणांतू की की देवाल हांतू कसं म्हणटात पळय कशी आमगेलें फिजिकल घर आसता तशी आमी मेंटली वे देवाल आश्रय देवाल हें भक्तींत आमकां आश्रय घेतल्यारी तेतना आमी सॅटिस्फायड जातली मत चित्त मत गत प्राण त्या प्रकारारी म्हणून. आणि कशी सॅटिस्फायड जातली कसं आमगेलें जिवनांत ऑलरेडी आसा सिच्युएशन
ताची ओट्ट आमी सॅटिस्फाईड जाता तुश्यंतीचे. आणि मुखार सून भक्तींत आनीक आमगेले बरें जातलें म्हूण ते मना व्हरून व्हरून रमंतीचे हें दोनूय जाता म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. तशी सो त्याय प्रकारार एक एक्सपेक्टेशन आसा. टेन्थ श्लोकांत आमी पळयता की देव भगवद्गीता सांगता की कसले प्रकाराचे संशय मिसकन्सेप्शन असल्यारी देव क्लियरली आमकां वाट दाखोवन दिता म्हणून. ददामी बुद्धी योगम तम, हांव तुमकां कसलें कांय कन्फ्युजन नाका, हांव तुमकां सांगून दिता म्हणून. आमी पळयलें कशी रोड क्लियर असल्यार आमी आनीक फास्ट ड्रायव्ह करून वचत. कसं कोरका युक्तानाम सतत केदने, कसं कोरका भजता प्रीतीपूर्वक. आणि ताची कसं गोल कसं अल्टिमेटली कृष्ण उपयांती ते. सो त्या प्रकार आमी केन्ना संघांतू सिन्सियरली डेडिकेटेडली खंयच्या रुपार सान रुपार सेव करता ती तेन्ना ते देव एक्सेप्ट करून मुखारसून वचे वाट दाखयतलो. आणि 11th श्लोकांत आमी पळयलें की तेशानु एव अनुकंपार्थम, अनुकंपार्थम म्हणजे देव स्पेशल मर्सी दिता म्हणून. खंयच्या ना की खंयच्या प्रकाराचे अज्ञान असल्यारी काळोख असल्यारी ते देव ज्ञान दिपेन हास्वत त्या अज्ञान दूर करता म्हणून. ताजे खातीर आमी दृश्टांत पळयलें की कशी काळोख असल्यारी रुमान तो आमकां रात्री चमकुच्या भंय करतलें की खंय आमी आड्डोळून पडटलीं, कसं पांयां लागतलीं की जाल्यार लायट घाल शिता, कांय प्रॉब्लेम ना, आरामेर वचता पुरा दिसता. तशींच आमी जिवनांतू ते अज्ञान आशिल्ले निमित्त आमकां ते एक भंय आसता, खंय आड्डोळून पडटलीं की खंय चिकून पडटलीं की. जाल्यार भक्तीन मुखारसून येया ती देव सांगता कांय कांय भिवका म्हणना, ज्ञान दिपेन भास्वत, तूं मुखारसून वचचें कसं ते वाट दाखोवन दिवका ते हांव दाखोवन दिता म्हणून. म्हळ्यार कृष्णा मेक्स इट ब्रायट अँड रायट, म्हळ्यार आमकां पुरा ब्रायट करून दाखयत देव, कांय आड्डोळून पडची ना. आणि पर्पज इज कृष्णा, प्रोसेस इज कृष्णा, आणि सोर्स वय कृष्णाची. तिन्ही विशय आमकां देवान एक प्रकार म्हणटात पळय चांग रुपारी दाखोवन दिलेले आसा म्हणून. आणि ह्याच विशय अनुकंपार्थम म्हळ्यार ह्या देवाल एक विशेष अनुकंपा ते आमी ह्या पळयलें श्लोकांत सूत गोस्वामी वे शुकमुनी खातीर कशी सांगता ती म्हणून. आध्यात्म दीपम म्हणून. आणि करुणा संसारीनाम करुणया म्हणून, म्हळ्यार संसार आशिल्ल्या जना खातीर देव करुणा दाखयता म्हणून. तशींच आमी ते निमी महाराज नवयोगेंद्र निमी महाराजा सांगचे 11 स्कंदांत की हे प्रोसेस अशें आसा कांय भिवका म्हणना, दोळे पट्टी बांदून धांवल्यार तूं पळना म्हणून. म्हळ्यार तितले मटान तूं मुखारसून वच म्हणून निमी नवयोगेंद्र निमी महाराजा सांगता. सो कृष्ण रिपिटेडली अश्योर करता म्हणून आमी पळयलेलें आसा. आनी कशी हन्नी सांगतात आमकां एग्जाम्पलान चैतन्य महाप्रभू कशी प्रकाशानंद सरस्वती सांगता ती की ना मेगेल गुरून सांगिल्लें म्हाका चड बुद्धी ना, ताका हें हरिनाम कीर्तन करी. ते आमी ताका चैतन्य महाप्रभू प्रकाशानंद सरस्वती सांगतात पळय हरेर नाम इव केवलम, त्या श्लोका विशय आमी डिस्कस केल्लें. आणि आमी हें पळयलें की कसं एक्सपर्ट आसूं का म्हणना, कनकदास काही एकदम व्हड संस्कृत स्कॉलर न्हय आशिल्लें जाल्यार आजी काही आमी तांगेलें भजन म्हणटा आसत. तांगेल्या व्यासराय स्वामीले तांगेलो आशिर्वाद आशिल्लो आनी तांणी कसं केलें भजताम प्रितीपूर्वक. ताचेन तांणी इतले सकट चंद भजन हें पुरा बरयलेलें आसा. मागीर आमी चैतन्य भागवताचे विशय पळयलें मुर्खो वदती विष्णय धीरो वदती विष्णव, म्हळ्यार प्रोनाउन्सिएशन रॉंग आसचें पुरो जाल्यार देव भावग्राही जनार्दन म्हूण त्या पळयता म्हणून. आनी त्या वराह पुराणाचे आमी एक विशय पळयलो की वाता ती दोशेन म्हणून, म्हळ्यार कसं एक दोश आसल्यार हांव दूर करता. मागीर ब्राह्मण पत्नील एग्जाम्पल आमी पळयलें की ते ब्राह्मण स्कॉलरली आशिल्लीं जाल्यार कृष्णाल दय प्राप्त जाता त्या ब्राह्मण पत्नीन ते दय स्विकार केली, तांकां करूं जाय न्ही, तांणी स्कॉलरली वय जावन. म्हळ्यार देव वापास ते प्रिती पळयता म्हूण आमी पळयलें. मागीर आमी हो विशय पळयलो कशी मुकुंदमाला स्तोत्रांत तें आनी कुलशेखर महाराजान सांगचें की प्राण प्रयाण समयेन कफवात पित्त देवा समजताना म्हाका व्हरी म्हूण. मागीर कशें नासता म्हूण प्रभुपाद स्वामी लायक जाता तशी. मागीर आमी हे 3 चरम श्लोक पळयलें. रामानुजाचार्यान सांगिल्लें की एक सर्वधर्मान परित्यज्य खंयचे कृष्णान सांगचें. मागीर दोनीचे सक्र देव प्रपन्नोया खंयचे राम आनी विभीषणा सांगचें. आनी वरादेवान भूदेवी सांगचें की समजतानाची केल्यार कांय भिवका म्हणना, हांव तुमगे परिस्थिती कशी आसच्या पुरो हांव तुमकां खंडित पळोवन घेता म्हूण वरादेवान भूदेवी सांगचें, भक्तांक सांग तूं म्हूण. सो त्या प्रकारार रिपिटेडली आमी पळयता आपास देव ह्यांची अश्योरन्स दिता आसा तेंची चतुश्लोकी भगवद्गीतेन सांगिल्लें म्हणून. त्यांचे आमी पळयलें फलश्रुतीन तूं रामानुजाचार्य स्वामीन सांगचें आसा की हे कोण 4 श्लोक आयकत तांगेले पुरा एक जिवनांत मंगलमयी जावन कसं कश्ट असले परिहार जातले म्हूण फलश्रुतीन सांगिल्लें आसा. आनी ते शरण येवची भावना आमगेल्या मनांत येतली आनी त्या शरणाची भावना आशिल्ले निमित्त कृष्णाचे चरण कमल आमी शरण घेतली सिद्धा
कसं नाही अनफेवरेबल म्हणतात आपलं एक मना एक शांती प्राप्त जातली. आणि लास्ट यर आम्ही हे पॉइंट डिस्कस केले की अर्जुनान स्वयं हे चतुश्लोकी भगवद्गीता ऐकत तरी ताणें ते स्वीकार केलेले आहे म्हणून की परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान. त्या प्रकारे आमगेले ते अंडरस्टँडिंग डेव्हलप जातलें. सो हें ब्रीफली आमी हें रिकॅप करून हें डिस्कशन केलेलें आसा. हांव हांगा पळयता कसं नाही उलयलें नंतर चूक असल्यार तुमी क्षमापण करून दिवपाक.